वर्साचो सादो काळ 21वें सातोळें सोमार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, अध्याय 14 ओळी 12 ते 14. आपणाक जेवणाक आपयल्ल्या त्या फारिजेवाच्या मुखेलाक जेजून म्हटलें, तूं दनपारचें उराचें जेवण दिता तेन्ना तुज्या इश्टांक व भावा भयणींक व सोयऱ्यांक व गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडये ती तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजे उपकार बाद करतील. पूण तूं जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्यांक, थोट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटूच तूं भागी जातलोय. पूण सगळीं मनशां पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.